प्रामुख्यान जे पार्लमेंट कमिटी गोंयांत आयिल्ली आसा येवन गेली ताणें रिपोर्ट सबमीट पार्लमेंटाक केल्लो आसा हो एक आमच्या दृश्टींतल्यान प्लस पॉयंट आसा हेवूय ताचे नदरे आमी हाडून दिलें. त्या शिवाय इन डिलिमिटेशन कमिशनान देर इज वन सेक्शन always sitting and it act as per the directives of the home ministry and central government direct तेव्हा तांचे नजरे हाडून दिले. तुम्ही जर आता सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आमची होम मिनिस्टरची अपॉइंटमेंट जाता तितले बेगीन आमकां ह्या सिस्टमाक दिवची विच हॅज एग्रीड आनी आमकां आतां सद्या एसेंब्ली आसा 27 सेकंड एसेंब्ली आसा. एसेंब्ली फर्स्ट वीक ऑफ एप्रील अशें टेंटेटिवली आमी म्हणलां की तुमी आमचे अमितजी शाह जे होम मिनिस्टर आसात जे प्रायम मिनिस्टर आसात जांकां आदिवासी समाजा विशीं सदांच आपुलकी आसा. आमी प्रायम मिनिस्टराची भाशणां आयकलीं, होम मिनिस्टराची भाशणां आयकलीं की देशभरांत जो आदिवासी जो आज सादारण 11 crores आसा त्या लोकांक ते सदांच बरे तांचे म्हणणें आयकून घेतात. तांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपा खातीर सदांच फुडाकार आसा. हेवूय आमी सांगलें की ओन्ली स्टेट इज गोवा ज्या जाग्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना आनी आमकां 2007, 2012, 2017 आनी 2022 अशी 4 इलेक्शन एसेंब्ली डिप्लॉय केली. आमी 12% पॉप्युलेशन आसा आनी 2011चे सेन्सस आमचे मुखार आसा, सरकारा मुखार आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटा मुखार आसा. आतां जाय ती एक राजकीय इच्छा शक्ती कित्याक म्हणटा पॉलिटिकल व्हील आनी जी म्हाका दिसता जर आमचो रायट एप्रोच टू सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पावलो स्टेट गव्हर्मेंटाचे पार्टीचे विंग आसा हांकां हो विशय सुद्दां पटलो कडेन आसा. ही सगळे आनी आमी गोंयचे ट्रायबल 12% लोक आसात हे सरकाराक कोऑपरेट करपाक तयार आसात. इतलेंच न्ही सुद्दां आमी पार्लमेंटाचे होम मिनिस्टर मेळटले, प्रायम मिनिस्टर मेळपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, राष्ट्रपती मेळपाचो प्रयत्न आसतलो. त्या शिवाय ट्रायबलाचे जवळ जवळ पार्लमेंटाक 50 MP आसात तांचे सुद्दां आमी दिल्ली वचून सुद्दां तांकां सुद्दां ह्या विशयाचे इम्पॉर्टन्स आमी पटोवन दितले. आनी गरज हे सगळें जावन सुद्दां कितें आसता लोकशायी कांय गोश्टीक सरकाराचे नजर हाडपा खातीर कांय गोश्टी जे उपाय आसात किंवा धरणा कार्यक्रम आसात हेजे सुद्दां आमी प्लॅनिंग करतले. आता सीएमान कितें सांगता तुमकां? सीएमान आपूण एक डेलिगेशन दिल्ली जाता तितले बेगीन वता हें सामकें आश्वासन दिलें. आमी रिजर्वेशन सर की जे आतां स्टेट गव्हर्मेंटाचो इलेक्शन कमिशनान सुद्दां रिपोर्ट धाडलो आसा. सेन्सस जावचे बीन म्हणून मागला तुमी? सेन्सस जाल्ले आसा, सेन्ससाचे आसा, सेन्ससाच्या आंकडे सरकारा कडेन स्टेटा कडेन आसा, सेंट्रा कडेन आसा. सो आसा काय ना आतां हेजेर कांय ना की जे मानून घेवचेच पडटले की जे सेन्सस आसा आतां फुडें जेन्ना जातले तेन्ना कितें इफ एनी लॅप्सीस जर उरल्यो जाल्यार ते करेक्शन करपाक जाता. पण वी आर होपफूल दॅट आफ्टर मिटींग द चीफ मिनिस्टर ताणें जवळ आमचे फूल मायंड सगळें आयकून घेतलें आसा आनी ही इज ऑल्सो अवेर. ताका खबर आसा ह्या लोकांक खातीर अन्याय जाल्लो आसा किंवा रिजर्वेशन ना हो